पयले फावट एश करून उदक वयता आज पयले पाटी चोयला पूण हांव केन्ना हांव येयला जायत पाटी कोलवा पूण हे भाशेन उदक केन्ना चोवना आज फर्स्ट टायम चोयला उदका चोयत जाल्यार आनी उदका कुसतले मरे मनीस पडत जाल्यार मेळटाय हांव तें दोयर आसून इफेक्ट नुस्त्या देखून इफेक्ट नुस्त्या देखून म्हाका दिसना उरो दिसमे उदकाची चोया बरी आमगे कोलवा बीच म्हणटाय सारकी सुंदर सगळ्या फेमस आहा आनी हे हांडी चोयत जाल्यार उदक चोयत जाल्यार आनी कोलवा बिचार येवपा ना लोकांक हे उदक कितें रे सगळीं हॉटेलां बुरशीपण कोन्न कोलवा 5 वर सरपंचान थोडें एक्शन घेवपा जाय सो हांव सांगत तें हें दवरपा न्हू जेन्ना हांव सकाळीं कोलवा वॉकिंगा म्हणून येयलो हें पळोवपाक गेले जाल्यार हांव समजलो सायक्लोन बी जाला काय म्हणून पयल्या कितें चिखलाचें उदक पोल्युशन काय कितें सुटलां तें कांय खबर ना हेल्थाक लोकांक म्हाका दिसता दर्यार कोण न्हाता पळय तांकां सुद्दां हेल्था प्रॉब्लम जातले आनी हे पळोवन ट्युरिस्ट तर येतले गोंयान गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेयना हांव नको हें पळयलें जाल्यार गव्हर्मेंटान हें एक्शन घेवपा जाय कित्याक लोकांचें बरें चिंततालें गव्हर्मेंटान हें पळोवन रोखडेंच एक्शन घेवन कितें तरी तेजें डिसिजन घेवपा जाय आनी अशें पळयल्यार म्हाका दिसता गोंयान ट्युरिस्टांनी वाडपा ना आयज हांव सकाळ फुडें जेन्ना दर्यार येयलो पळय कोलवा आयज सकाळीं हांव जेन्ना दर्यार वॉकिंगा येयलो पळय तेन्ना हें पळयल्यार म्हाका अशें दिसता हें खंयच्या फॅक्ट्रीचें काय कसलें कार्बन पोल्युशन काय संडासा पायपां सोडल्या डायरेक्ट सिवेज लायन सोडल्या कांय कळना वास घेवपाचो ना ट्युरिस्ट बाबडे येता आतां खंयच्यान परते वयता आनी आमी गोंयकार जावन हें पळोवपा परस कसली कामां दुर्दशा गोंयची सुंदरकाय म्हणटा ती खंय जाता मडगांवां थोड्यांच्या घरांनी जाल्यार थोड्यांच्या शॉपांनी उदक घुसलें कोण पंचायतीक जाल्यार कोण नगरपालिकेक दोश दिता मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाणे नगरपालिकेचें खंय प्री मान्सून कामूच जाल्लें ना प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.